सालिगांव मतदारसंघात लोकांच्या मागणेनुसार 100% काम पुराय करपाचो आपलो प्रयत्न आसतलो अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री दिलीप पर्रेकर हांणी दिला। परवरी हांगा पीडीए जिवोत्तम मठ ते बास्किन रॉबिन ह्या सुवातेर नव्यानूच बांदिल्ले फुटपाथ तशेंच नव्यानूच उबारिल्ल्या लायटींचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले। पणजेच्यान येतना साळगांव मतदारसंघात भितर सरतना पीडीएचो हो फेस आसा आनी हो फेस ब्युटिफाय करचो अशें म्हज्या मनान गेले 7-8 वर्सां तकलेन आसलें। पूण जेन्ना ह्या मतदारसंघाचो आमदार आनी नेतृत्व करतना सादारणशे 65 लाख आपले ह्या फुटपाथ आनी दुसरे एक 14 लाख आसा पळय ते हेजे लायटीचे ब्युटिफिकेशन करचें हो हेतू घेवन म्हाका दिसता गेले 7-8 म्हयने आमी हें काम सुरवात करून आतां काबार आयज आमी हेजें इनॉग्रेशन करता। हांव 100% म्हणिना पूण 80% मागणी ह्या लोकांची जी आसली आपल्या पिडीएंतल्या लोकांची ती आमची कामां जावची म्हणून ती 80% कामां जातलीं आनी डेफिनेटली 100% काम पूर्ण करपाचो म्हाजो सतत प्रयत्न आसतलो। ह्यो लायटी सुवातेवेल्या प्रत्येक जंक्शनाचेर बसयल्या। फुटपाथाक 65 लाख जाल्यार लायटींग खातीर 14 लाख खर्च केला अशें पर्रेकरान सांगला। पीडीए भितर जो सगळो वाठार आसा प्रत्येक जंक्शनाचेर 3 आर्म आनी 4 आर्म जे प्रत्येक जंक्शन उजवाड जावचो असो म्हणून आमी प्रयत्न केल्ले आहा। सुवातेवेलो रस्तो जानेवारी म्हयन्या मेरेन हॉट मिक्सिंग करतले तशेंच गार्डनाचें काम पुराय जातलें अशें पर्रेकरान सांगला। हो जो अर्बन एरिया जो भाग आसा हो चकाचक जावचो परत नितळसाण येवची म्हणून आमी प्रयत्न केल्लो आसा। हांगा सायडीक आपले एक ल्हानशें गार्डन आसा त्या गार्डनाचें काम फुडल्या दिसान जावपाचें आसा। मॅक्झिमम हांगासले हॉटमिक्स जाल्ले आहा। एका भागाचो हॉटमिक्स आसा तो सादारणसो जानेवारी पर्यंत काबार जातलो। सादारणपणे हांगा 2-2.5 कोटी मोडून। RDX गोवा खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार।